गोवा मायल्साचे जे हे आहा इश्यू आहा, because High Court has clearly said that all taxis should be fitted with meter and GPS. So when this order is already come and government is in process, so Chief Minister in the meantime said that let the existing taxis shift to app base, which is already existing, that is Goa Miles. But our boys are not in favor right now, so let them have a meeting with CM. All the youth of Goa who are unemployed and have bought taxis, let them have a meeting with Chief Minister and come out with a solution. One solution where there is app, where there is meter and where there is GPS, which the High Court has said. ॲप घातलं GPS गरज पडत ना. ॲप घाली जाल्यार GPSची गरज जाली ना. सो ॲपाचेर डायरेक्ट रेटूय येयली आणि ऑर्डर मीटर मिटरूय घालपाची गरज ना. म्हणजे ॲप बेस्ड टॅक्सी जी असता ऑटोमॅटीक इट इज अ मिटर. सो वॉट दे वॉन्ट तांकां खंयची जाय मीटर जाय काय ॲप जाय? ना ना आमच्या टॅक्सी ओनर्स अँड ड्रायव्हर्स जे आहा तांकां कितें जाय. सीएमान जाल्यार 1 म्हयन्यान आपूण हेजेर सुटावो हाडटा. एकूच म्हयन्यान हांवें सांगलें ताका दीस मॅटर शूड नॉट बी लिंगर्ड एनी फर्दर. आनी हें चालूच सारकें. सीएम तांकां मेळटलो टॅक्सीवाल्यांक 100% मेळटलो. आय वील फिक्स द मिटींग अँड ऑल ओवर गोवाचे जे टॅक्सी ओनर्स ड्रायव्हर्स जे आहा ते तांकां हांव हिंगा हाडटलो आनी हें सोल्युशन आमी काडटले. कित्याक इन द इंट्रस्ट ऑफ ट्युरिजम ऑफ गोवा, ट्युरिस्ट कमींग टू गोवा, इन द इंट्रस्ट दॅट दीस इंडस्ट्री शूड ग्रो, tourism industry has to grow finally. We cannot go at a dead end and say that there is ani fude वाट ना म्हणून. Goa is beautiful, it's a natural destination. We need to put things in place, so we have to put things in place. जे कितें करपाक जाय तें करूंकूच जाय. की हे गोवा मायल्साचो प्रॉब्लम. बिकॉज गोवा मायल्स इज जस्ट गोईंग अँड इंक्लुडींग इन टू दियार बिजनस. तर माझे हॉटेल आहा, माझ्या हॉटेलान टॅक्सी स्टँड आहा, तांकां एक रूम आहा स्पेशल टॅक्सी ओनर्स अँड ड्रायव्हर्स तांकां टीवी आहा, सगळें आहा. खाली इमिडिएटली वेन द गेस्ट इज कमिंग आउट अँड वेन दे नो दॅट रेट इज सो अँड सो टू गो ऑन द एअरपोर्ट, ॲप बेस्ड टॅक्सी येता आनी 100 रुपया उणें वागता तांकां, 150 रुपया उणें वागता तांकां. सो थिंगा क्लॅश जाता. ते कितें करपाचें? ना थिंगा क्लॅश जाता. तेचेर सोल्युशन हांवें सांगलां सीएमान हाडपाक जाय.